प्रितीच्या भावान भयणीनो, अशें म्हणटात की जेन्ना वर्ल्ड वॉर वन झूज जाल्लें तेन्ना अमेरिकेंत जे खंयचेय घोराब्यान आपल्या पुताक ह्या झुजाक भेटयल्लो, झुजाक धाडलेलो, त्या घोराब्यान तांच्या घराच्या जनेलाचेर एक स्टार घालूंक पडटालें. आनी अशेंच एकदां एक बापूय आपल्या धाकल्या पुताक घेवन रस्त्यार चलत वता आसतना तो तें सांगतालो, त्याच्या पुताक सांगतालो, ह्या घराचेर ते स्टार पळयलां, तें स्टार म्हटल्यार ह्या घोराब्यान आपल्या पुताक ह्या झुजाक दिल्लो आसा. आनी चलता चलता तो भुरगोय अजाप जावन सांगतालो, डॅडी ह्या घराचेरूय आनीक एक स्टार आसा, म्हणजे ह्या घराब्यानूय आपल्या पुताक दिल्लो आसा. ह्या घराचेर 2 स्टार आसात, म्हणजे ह्या घराब्यान 2 पूत दिल्ले आसात ह्या झुजा पासत. आनी कांय घरांचेर स्टारां आसूंक नात, तेंय तो सांगतालो. मागीर मुखार मुखार वता वता म्हज्या भावान भयणीनो, एक जागो येता जंय घरांच आसूंक ना, उक्ती सुवात आसली. आनी त्या वेळार सांजेच्या काळार ते भुरग्याचे नदर सांजेच्या काळार ते पयलें स्टार येता न्हू मळबांत, ताचेर पडलो. आनी ताणें म्हणलें बापाक, बापा डॅडी उंच पळय, थंय एक स्टार आसा, देवान आपल्या पुताकूय दिल्लो आसलो न्हू. अशें त्या धाकल्या पुतान आपल्या डॅडीक विचारलें. आनी डॅडीन म्हणलें, वय पुता, देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. म्हज्या भावान भयणीनो, देवान जेजूक आमकां दिलो. जेजू जावन आसा आमकां एक देणें. आनी आयज जेजू आमी पळयता, ह्या दिसांनी आमी पळयता जेजू मोदी आनी देवा मोदी भासा भासा तें आमी पळयता. आनी जेजू हेंच सांग सोदता की देवान ताका धाडला, देवान ताका पाठयला की आमची सोडवणी पासत, आनी आमी ताचेरच विश्वास दवरूंक. आनी आयज देखून जेजू पयल्याच उतरांनी म्हणटा न्हू, जो कोण म्हजें उतर सांबाळटा तो कधीच मरचो ना. आनी मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी हें पळयता की हे जुदेव जे आपल्या व्हडपणान भरलेले आसात, ते जेजूची उतरां मानूंक तयार नात, ते जेजूक आपणावंक तयार नात. आनी ते तांकां कसलें गर्व आसा की ते अब्राहमाचे पूत म्हूण. आनी जेजू तांकां सांगूंक सोदता की अब्राहमान देखून देवाक वळखिल्लो आनी देवाक ताणें मान दिलो, पूण ते करिनासले. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा की जो कोण म्हजीं उतरां सांबाळटा तो कधीच मरचना म्हूण, तेन्ना ते आनिकूच जेजूचेर तिळकतात आनी म्हणटात ताचेर देंवचार बसलो आसा म्हूण तांकां आतां कळीत जालें म्हणून. म्हज्या भावान भयणीनो, जेजू तांकां जायतें सांगूंक सोदता, पूण हाचे मदें हेंच आसा प्रश्न, हो जेजू कोण? हो जेजू कोण हो तांचो प्रश्न. आमी हो प्रश्न आमकांय करुया आनी पळयया जेजू आमचे पासत कोण, जेजून आमचे पासत कितें केलें. आनी जेन्ना जेजू थंय सांगूंक सोदता की हांव तो अब्राहमा पयलो जो आसलो तो हांव तो, तेन्ना तांची मनां रागान भरतात. कित्याक म्हज्या भावान भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा अब्राहमाचे आदीं हांव आसा हेंच उतर, हीच उसर आय एम, हें आमी आयकलां पयलीं बी सुटकेच्या पुस्तकांत. जेन्ना देव मोइजेसाक पयलेच फावटी ते उज्याच्या रुपान भेटता, तेन्ना देव मोइजेस देवा लागीं जाता, हांवें लोकांक कितें सांगचें, कोणें म्हाका धाडलां म्हूण सांगचें तें विचारलें. आनी देव म्हणटा तांकां सांग, हांव आसा हो जो आसा ताणें तुका पाठयला अशें म्हणून सांग. आनी हेंच देव जे जेजू लागीं भासाभास करतात ते जाणा आसले, हें उतर हांव आसा हो जो आसा तें फकत देवाकूच लागता. आनी हांगा जेजू आपूण देव म्हणटा म्हणून तांचे ती मनां ते रागा बरी जातात, तांची काळजां आतां जेजूचेर फादर देखून मारूंक उखलूंक हाजीर जातात. म्हाज्या भावान भयणीनो,
जायते फावटी आमी असले परिस्थिती पडल्या. जायते फावटी आमी आमचे कश्टांक लागून जेजूक वळखोंक विसरल्या. आमचे व्हडपणाक लागून आमी वळखोंक विसरल्या आनी आमचेच सगळेचेर आनी आमचेच पद्दतीचेर आमी भर घाल्लो आसा. आमी जेजूक आपणावंक ना. आमी ह्या दिसांनी आमची काळजां तयार करता आसतना पुनर्जन्मपणाच्या ह्या उत्सवाक आमी जेजूक आमच्या काळजां भितर येवंक मागुया आनी ताका आमी आमच्या काळजांत स्वाद दिवया. जायते फावटी आमी जेजूक आमच्या काळजांत स्वाद दिवंक ना, पूण आमी आतां ह्या दिसांनी जेजूच्या ह्या कश्टा मनांत वांटो घेतल्या थोड्या दिसांनी आमी आमची काळजां तयार करुया आनी जेजूक आमच्या काळजां भितर येवंक आमी ताका स्वाद करुया. तर ह्या वचपांचेर नियाळ करता आसतना आयच्या दिसाच्या आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया, आमची काळजां जेजूक दिवंक, आमची काळजां जेजूच्या मोगान भरूंक आनी ताच्याच मोगान आमी मुखार वचूंक.